मोगच्यानो तुमकां समेस्तांक आयच्या बागे दिसाचे प्रणाम पटयता. आमकां कळीत आसा मनशा जिवितांत विविध देणी आशिल्ले व्यक्ती आसात. सबार पावटी ती देणी तांणी प्रयोग करतात, थोडे पावटी सोन सोडतात. आज विश्व कोंकणी केंद्राच्या लायव्ह स्ट्रीम स्टुडियोंत हांव फेल्सी बाई तुमच्या मुखार आसा आमच्या समाजांतल्या एका देण्यावंत व्यक्तीक घेवन. तिचे कडेन लिपोन आशिल्ली ती देणी ती आतां समाजाक दिवनूच आयल्या, दिवनूच आसा. ती आसा आमच्या संगताची भोव मोगाची मनेस्तीन एवरील रॉड्रिगस. ती आतां आपल्या जिविताचे अनुभव सुख दुख आमच्या संगता वांटून घेवंक आमच्या संगत आयल्या. हो अवकाश दिल्ल्या केंद्राक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तिका आयच्या कार्यक्रमाक मोगासो स्वागत मागता. स्वागत एवरील बाय. नमस्कार. आयच्या कार्यक्रमाक तुका मोगासो स्वागत. देव बरें करूं. आज आमी ह्या कार्यक्रमात हांव न्हू तुजी थोडी वळख आनी तुजी कामां जी कितें तूं समाजीक करताय या दिताय तांचो तूं संतोष पावताय तें आमी हांगासर वांटून कान घेवंक आयल्या. तुमी पयलें खंयचेय आमी उलोवंक वयच्या पयलें तुमी खंयसर मंगळुरांत जल्मल्यात, खंयसर तुमचें शिकप जालें ह्या विशयांत आमकां थोडी समजणी दितात की? वय खंडीत. हांव जल्माल्लें मँगलोरच्या देरेबेलांत, पूण थंय म्हाका खाली 10 म्हयने मात्र हांव आशिल्ली. उपरांत म्हज्या डॅडीचें मरण जालें, देवादेन जालो. तशें जाल्यार आमी उपरांत मंगलोरच्या इजयांत विजय म्हणटा आमी, थंय आमकां शिफ्ट जायचें पडलें म्हज्या मम्मीच्या घरा. त्या उपरांत म्हजी बाकीची पुरा वर्सां हांव विजयांत तुवड जालीं काजार जाता पर्यंत. उपरांत थंयत लुट्स इस्कालांत म्हजें प्रायमरी जालें कन्नडा मिडियमांत. उपरांत हांव हायस्कुलाक लेडी हिल विक्टोरिया गर्ल्स हायस्कूल थंय पावली. हायस्कूल म्हजें थंय संपलें, इंग्लीश मिडियमांत शिकलीं थंय. उपरांत कॉलेज म्हजी सेंट आग्नेसांत जाली, BCom केलें हांवें आनी थोडे कंप्युटर कोर्सीस हांवें सेंट अलोयशियस कॉलेजीन केले. मातशें तुमचें शिकप मुखारून गेलें. वय. तुमी तुमच्या आजारांत वाडल्यात. वय. थंयसर कशें आशिल्लें परिसर? तुमी कोण पुरो आशिल्ल्यात थंयसर मम्मी सांगता? मम्मी सांगता म्हजी आजी आसली आनी हांव ल्हान आसतना म्हजो आबी आसलो. वय. हांव 4थ्या क्लासींत आसतना भोवशा म्हजो आब अंतरलो. मागीर म्हजे एक 2 व्हडलीं भयणी आनी एक भाव आनी हांव निमाणी. सो आमी ह्या घरांत आमी तुमी चौगा जाणां भुरगीं. वय. तशें तुमी थंयसर वाडल्यात विजयांत. विजय आतांची इजय आमी म्हणटा. वय. बरें, तर तुमी सिटींत वाडल्यात. वय. थंयसर तुमी वाडटाना तुमच्या भाऊ भयणी सांगता तुमी वाडटाना कशें आसलें? तुमी भाऊ भयणींचें सांगात तसो मोग कसो आसलो थंयसर? हांव निमाणी जाल्ल्यान सगळ्यांच्या मोगा चिंत आसली, इल्ली पोखरी आसली. म्हज्या आजयेचो चड मोग म्हाका मेळ्ळा आनी भोवशा म्हजो बापूय सांगला म्हणून म्हाका चड मोग मेळटालो. आनी निमाणें जाल्ल्याक हांव चिंता तें एक ऑपॉर्च्युनिटी भोवशा सगळ्यांचो मोग मेळटा. कितलें व्हड जाल्यार रे निमाणी व्हडच जाय, ल्हानच आसता. वय वय. सगळें उठू बरी सांगता आशिल्ल्या 4 जाणां आशिल्ल्या तुमी वय खेळोंक. आनी म्हज्या मुखार म्हजो भाव आसल्यान हांव इल्ली चरक्या भुरग्या बरीत दिल्लें वाडली. चडावत म्हजे खेळ पुरा तशेंच आसले, ताच्या फाटल्यान दवळचें आसलें. सो तशें. बरें. मागीर तुमी तुमचें शिकप आनी परत जाल्या उपरांत थोडे कोर्सीस तुमी केले म्हणून सांगले. कितें कोर्सीस तुमी केले? कंप्युटर कोर्स आनी परत कंप्युटर कोर्स वय आनी ते दाडा टायपिंग आसलें. वय, ते दाडा टायपिंग चलतालें चड न्ही? वय. सो तें परत तुमी शिकले. ओके, जालें. तुमकां काजराची प्रायज जातना तुमकां लग्न जावचो अवकाश येता. लग्न जाल्या उपरांत तुमची जिणी कशी आसली? खंयसर पावल्यात तुमी? वय, काजार जाताच हांव दुबय न्हय अबुधाबी पावली. थंय पावून एक म्हजें लक जावंक पुरो. ताच्या पयलीं हांव हांगा गांवांत काम करतलें. एक कॉलेज जाल्या उपरांत एक 2-3 वर्सां हांवें काम केलां एकावंट्सांत आनी म्हाका एकावंट्सांत काम करचें म्हणून आशा आसली. से अबुधाबी पावल्या उपरांत ती म्हाका खंयची दुसरी लायन नाका आसली. सो म्हजें एक फोकस एकावंटंट जायचें और एकावंट्सांत केलें, एसिस्टंट एकावंटंट केलें काम म्हाका जाय आसलें. थंय मस्तू स्कोप सेक्रेटरी जावन
पूण हांवें सेक्रेटरियल कामाक एप्लायच करूं ना. पूण म्हज्या नशिबान म्हाका एक 25 डेजा भितर एक बरें म्हळ्यार ओके डिसेंट काम मेळ्ळें अबुधाबीन. वय एका बिनबुथी ग्रूप ऑफ इंडस्ट्रीज म्हणून तातूंत एक 15-20 कंपनीज आसल्यो आनी एका कंपनींत एक अकावंटंट आनी एक असिस्टंट अकावंटंट आसले. सो म्हाका असिस्टंटाचें पोजिशन बेगीनच लाभलें आनी थंय एक 2 वर्सां हांवें काम केलें. उपरांत पूत जल्मलो की पूत वय त्या दळास 1 वर्स जाताना पूत जल्मालो. हांव काजार कोणा कडेन जाली म्हण तुका सांगूंक आसा म्हाका आतां तें सांगूंक आसा. एक्चुली हांवें आतां सांगचें आशिल्लें तें म्हाका विक्षकांक एक कितें म्हणटात भारी एक विशेष गजाल सांगूंक आसा. आमच्या सांगात आसा एवरील बाई ती आमच्या बरी सादारण न्हय, ती भोव व्हड एका कवीची पतीन ती सगळ्यांक कळीत आसूंक पुरो एवरील रॉड्रिगस बाबा आमचो जायत्या देण्यांनी आमच्या सुमेस्त कवींक लेखकांक उत्तेजनाचें एक काम करचो व्यक्ती तो भुरग्यांक युवजनांक समेस्तांक ताचो वावर निरंतर जावन आसा. कविता ट्रस्ट आसा तांचें, तशेंच मॅडमी त्या कविता ट्रस्टांत वावर करन आसा आनी ताचे सांगात काजार जाल्या उपरांत ताच्या लग्नाची जिणी आमी त्या विशयान आतां उलोवंक या मुखार. वय सो तेंत मेल्वीन त्या दाडा अबुधाबीन काम करनासल्यान म्हाका थंय पावसो वय अवकाश मेळ्ळो. वय आनी तुमच्या कामाच्या विशयान उलोवन आसले आमी काम. वय ताच्या उपरांत गॅविन जल्मालो न्हय. वय गॅविन 1 वर्सा उपरांत गॅविन जल्मालो. आमी त्या दाडा चिंतलें की भुरगो जाल्या उपरांत म्हाका काम करूंक जावचें ना, पयलेंचे प्लॅन मे बी हांवें गांवाक पाटी येवचें तशें म्हूण चिंतताल्या. पूण तशें जावं ना. थंय हांव काम करच्या कडेन हांवें सांगलें म्हाका बोशा आतां काम सोडिचें पडटा. मागीर आमची आनी एकली क्लोज एकली फॅमिली फ्रेंड आसली, तिचे कडेन हांवें सांगलें आतां आनी म्हाका जायना म्हळ्यार आतां चेको जायना कशें हँडल करचें. ती म्हणाली हांगा सगळ्यांक इल्ल्यांक जातात भुरगीं काम करतात, तुवें कांय भुरगीं लक्षण घरा रावचें ना म्हणून जाता गी म्हूण चिंतलें हांवें. आनी म्हज्या कंपनीन ती म्हाका नवो अनुभव न्हय तुका थंयसर, तांणी म्हाका एनकरेज केलें तुजी रजा आसा ताचे उपरांत तूं पाटी ये म्हणून. तशें हांव काम मुंदरशिल्लें. तशें मुंदरशिल्लें काम मागीर 20 वर्सां हांव केलें. मागीर थंय 2 वर्सां उपरांत मेल्विनाक दुबय ट्रान्सफर जालें. तशें म्हज्या त्या पयल्या कंपनीचें काम हांवें 2 वर्सां पर्यंत करून मागीर सोडिचें पडलें. मागीर हांव दुबयाक आयलें. दुबयान ती काम केलें. वय ट्राय करून अकावंट्स म्हाका एका ल्हानशे कंपनींत हांवें काम काण गेलें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका घराच्या लागीं जाय आसलें. चेडको ल्हान आसलो 1 वर्साचो आसलो आनी त्या दाडा ताका चड आमची अटेन्शन जाय आनी कोणी फॅमिली मेंबर्स ना थंय आमकां. ताका कितें हुशार ना जाल्यार आनी बरो बारीक कश्ट आमी ताका बेबी सिटिंगान दवरन बारीक कश्टांची टायम तो ल्हान एक हांवें फस्ट टायम ताका दवरतना एक 40 डेजाच्या भुरग्याक हांवें बेबी सिटराच्या हातान दवरन एक श्रीलंकन बेबी सिटर दवरलो. वय बारीक कश्ट तशें ते कश्टांचे दीस देखून हांवें कितें केलें ल्हानशें एक काम म्हाका सलीस जावच्या बरी वचून येवंक हांवें काण गेलें. ब्रेक शिफ्ट आसतली. हांव 8 वरार गेल्यार 1 वरा पाटी येताली. सो 1 to 4 परतून म्हाका ब्रेक आसतालो. मागीर हांव 4 गेल्यार परतून मेल्वे 6 घरा येतालो. तशें सांजेचो टायम चेडको चड भायर आसनातलो. देखून हांवें तले काम काण गेलें आनी ती कंपनी गॅविन म्हजो पूत वर्साचो जाल्यार हांव ती कंपनी जॉयन जाताना 6 म्हयन्याची आसली कंपनी. वय तशें स्क्रॅच आतां म्हणून येत हांवें ती कंपनी हँडल केली. कंपनी वाडटना म्हजो चेडकोय वाडलो. तशें सांगाता जालें. मागीर हांवें काम बदलो ना. त्याच कंपनींत हांवें काम केलें. लगभग 20 वर्सां पर्यंत सर तुमी तें लग्न जिवीत तुमचें गल्फांतच जालें न्ही गे. 15 म्हणी येता ताचे उपरांत वय आनी एक उरलीं 5 वर्सां आयल्या उपरांत हांव हांगा वर्क फ्रॉम होम म्हणल्यार त्या दाडा तें वर्क फ्रॉम होम नातुरलें कोणायकी. पूण हांवें एकाच कंपनीक आनी अकावंट्सांत आसलेंचे वयर एक ऑनेस्टी आसता. देखून तांकां एक पातयेनी आसता. देखून तांणी म्हाका काम सोडून वचो म्हूण सांगून म्हाका हांगा तावन घरांत तावन तूं काम करचो अवकाश दिल्लो. त्या दाडा थोड्यांनी एक डावट उसारिल्लो आसा हाका कितें बाबा अशें ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून थोड्या कडेन अर्थ न्ही आसा कळ्ळें आसता.
पूण आतां कोवीड जाला उपरांत सदांचें जालां सदांचें जालां आतां सगळ्यांक तें सदांचें खबर वय आतां सदांचें जावन आतां चड जालां तें बंद जाता आतां तशें तुमी गल्फांत तुमच्या जिविताचो अनुभव आमच्या संगत वांटून घेतलो ताचे उपरांत तुमी तुमचें एक विशेष देणें रांदपाचें देणें म्हणून हांव चिंततां तुमी गांवाक आयल्या उपरांत तुमकां एक अवकाश असो म्हण येता न्ही एक अवकाश मेळ्ळो तुमचे शो आमी पळयल्यात अजून लोक पळोवनूच आसात तुमचे शो आतां दायजी वर्ल्डार दायजी टीव्हीर तुमचे शो येत आसात आनी त्या संगतीक कशें तुमी त्या संगतीक गेल्यात गरज आसल्यात तुमी कशें त्या संगतीक गेल्यात ते पळोवंक गेल्यार हांव दुबयंत आसतना आमगेर मस्त सैरी येतात तुका कोत्ता मस्तू एक विकेंडाक मेळचे म्हळ्यार कवी गोश्टी जाताल्यो मस्तू संगती आमच्या मेलवीन सराक संगती चड मस्त ताचें व्हडलें कवींचें कुटुंब जोडलें वय तशें जालां न्हू हांव रांदतालीं तांकां सगळ्यांकी दोडेपटी व्हडले प्रोग्राम आसल्यार म्हळ्यार आतां एक 20-25 जाणां आसल्यार हांव घरांत स्नॅक्स आनी करतालें आनी पयलें हांव भुरगें आसतना जें कितें रांदतालीं पळय सगळ्यांकी पसंद जातालें त्या दाडाय सगळीं एप्रिशिएट करतालीं आनी मस्त तेंपा उपरांत मेळ्ळ्यार म्हाका अजाप जातालें तुमगे त्या दिसा आमी जेवल्या तुजें जेवणाचो उडास म्हाका आनीकी आसा तशें म्हणटना म्हाकाय उडास आसनातलो हे आमगेर आयल्यान तशें देखून सदांच तें एप्रिसिएशन आसलें मागीर दायजी वर्ल्ड स्टार्ट जाल्या उपरांत कितें daijworld.com स्टार्ट जाल्या उपरांत तातूंत एक रेसिपी कॉलम स्टार्ट जालो आनी तातूंत देवादीन एना मस्करेनस पयलें ताची एडिटर आसली ती काम करताली तिका मागीर इल्लें तिच्या कामाचो बर सोड जाल्ल्यान तिका तें इल्लें कश्टांचें जालें मुखार व्हरूंक देखून मेलवी तातूंत इनवॉल्ड आसलो जाल्ल्यान दायजी वर्ल्डान तांणी इनवॉल्टराक ही वळख आसल्यान तांणी म्हाका तूं रेसिपी एडिटर जा म्हूण सांगलें तुमकां एक अवकाश मेळ्ळो वय हांव चिंता तें एक 10-15 वर्सां हांव आतां मोर देन दॅट रेसिपी कॉलमाचें एडिटरशीप हांवें काण गेलें आनी हांवें काण गेले उपरांत म्हजें तें एक कालेंगी म्हळ्यार म्हाका कोणें इल्लें पुश दिजें कालेंग करूंक हांव जावन करूंक वचना पूण दिल्यार कलें काम म्हाका तें 100% तें हांवें डेडिकेशन वय आनी समज जायचें म्हाका समा परफेक्शनिस्ट म्हणून न्ही बट हांव तें करतना पळय तें समज जायचें देखून म्हाका आयल्यो रेसिपीज पुरा हांव सिलेक्ट करना घरा ट्राय करतलें आनी ताचे एंड रिजल्ट्स बरे आयल्यार मात्र हांव त्यो पब्लीश करतलें प्लस कितें तातूंत घालूंक आसा तें एक्झॅक्ट मेजर करना म्हळ्यार कोणें ट्राय केल्यार तांकां मागीर बरें जायचें न्ही वय समज जावं ना म्हूण जावं न्ही तशें हांव करनासली सो ते रेसिपी एडिटर हांव जावन आसल्यान थोडे फावटी मेलवी म्हणटालो तुवें मागीर आनी दाळे मुखार एक लायव्ह शोय करीची हांव चिंतालें काले म्हणटा हांव कशें कॅमेरा मुखार येतली म्हाका जावचें ना मात जायना म्हणून की ना हांवें पण हांवें तें ओके म्हूण तशें चिंतलें तें सिरियस कान घेवना पूण हांगा आयल्या उपरांत दायजी वर्ल्डाची टीव्ही स्टार्ट जाला उपरांत तांकां एक तें गरज आसलें तें वय जायजें म्हणून तें म्हाका सांगलें ताका जोगती व्यक्ती तुमीच तें आसलें वय तें परतून आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका जायली पयलीं हांव नरगली ना म्हाका जावचें ना कशें कॅमेरा फेस करचें म्हाका गोत्तू ना काम आसा तातूंत कश्ट जातात म्हणून मागीर एक स्टार्ट केलें साधारण 5 वर्सां वो शो मुंदरसून गेलो आनी तो शो करीत जाल्यार नवे रेसिपीज जायचे इजी जायचे मस्त संगती आसात हांवें पयलें ट्राय करीचे तशें म्हणटाना लोकां कडेन उलयचे इवन मार्केटीक गेल्यार थंय कोणाची तावनी एक बरी रेसिपी मेळटा गी म्हणून हांवें तांचेच कडेन विचारचें मोगरल्यां कडेन विचारचें तेन्ना ती कशी सांगतात म्हळ्यार आका कांय गोत्तू ना दिसता पाप रांदूंक म्हणून म्हाका बरें करून सांगतात ती टीव्ही शो पळयल्ली आसली जाल्यार तांकां वळख कळटी आसली मागीर तांकां कळ्ळें आतां तुमी घरा तें ट्राय करतात ताचे फस्ट टेस्ट करूंक कोण ऑफकोर्स म्हजो नवरो आनी म्हजो पूत ताणेंच करीत बरें एक खुशयेची गजाली म्हाका ह्या विशयान तुमचे कडेन विचारूंक आसलें जाल्यार तुवें विचारतना तुवें सांगून सोडलें तुमकां थंयसर त्या शोंत कन्नडा भास इल्लीशी कशी जायनातली गी तुमकां उलोवंक न्ही म्हळ्यार तें आमी स्टार्ट करता नंतर तो शो आमी इंग्लिशान करया म्हणून आमी प्लॅन केल्लें म्हाका कन्नडा येना म्हूण न्ही म्हाका कन्नडा येता म्हाका तुळू येता कन्नडा येता तुळू चड बरें येता कन्नडाचें
आम्ही 15 वर्सां वय, 20 वय. वर्सां दुबय आसतना, आसतना. कन्नड वय. उलोवंक आणि ते शो अंत उलोवनचे कन्नड टर्म्स इल्ले दुसरे आसा वय वय देखून मागीर आमी कितें करया ते बायलिंग्वल करया म्हणून बरें प्लॅन जाता आयले. पूण बरें जालें मात शो तुमचें भारी बरें जालें पण थोड्यांक सुरू तें बरें लागूना थोडे फावटी म्हाका वाटेरी म्हणलें आसा काले इंग्लीश सोडटाय तुका कोंकणी येनागी देखून हांवें म्हाका इंग्लीश येना येता म्हणून हांवें इंग्लीश उलोवचें न्ही तो शोचें तें पॅटर्न आमी तशें प्लॅन केल्लें कित्याक म्हळ्यार मागीर आमकां खंय युट्यूबार घालूंक आसा जाल्यार सगळ्या लोकांक समजता न्ही खाली कोंकणी लोकांक मात्र न्ही सगळ्यांक समजता त्या खातीर आमी इंग्लीश आनी कन्नड अशें बरें आतां तुमची ती जन्मय एक आमच्या संगत वांटून घेतली तुवें म्हाका बारी कशी जाली तो शो आमकां मोगासो आमी पळयता सदावत आमी पळयता वेळ मेळटाना थोडीं सदांय पळोवनची आसात आनी समजून घेवनची आसात खुशी जाता ते स्त्रियांचे आमकां स्त्रियांचे खंयचे प्रोग्राम येताना आमी ते मुखार आसता ते पळोवंक आतां इतलें पुरा सगळ्यो राटवळी तुमी माथ्यार घेवन आसात घरचें पळयचें आतां पूत व्हड जाला जावेत पूण त्या दाडो तो शिकतालो ताचे शिकपाचे वेळार तुमी ध्यान दिवंक आसा इशिंतावन मेलवीन सर आसा ताचे राटवळी तो राटवळी सुस्त मनीस हें पुरो तुमी कशें मॅनेज केलें सगळें कशें मॅनेज केलें कशें अशें तुमी प्लॅन करताले आतां एक केदाळा कसो वेळ तो कशें तो वेळ कसो तुमी मॅनेज करताले आतां तुमकां घरचें हें करूंक आसा ताचे पर्यंत शो दिवंक वचूंक आसा हांगाचेर केजे एग्जामाचें तें त्या वेळार पुरा मस्त राटवळीचें काम शिकतालो तो त्या दाडो तो गांवांत नातलो गी पयस आसलो शिकतालो गी तो ना आतां 9th स्टँडर्ड येता तो हांगा आसा वय वय आनी तो एक पटी व्हड जाला उपरांत तो एक रेस्पॉन्सिबल वय वय तोय बिझी मनीस तसो वय सो आमगेर काले म्हणचे एकल्याची एक एक्टिविटी एक कडेन जाताना आनी एकल्याची आनी एक जावन आसता मुजी आनी एक कडेन जावन आसता आमी एकामेकाक कोऑपरेट करता वय एक आनी चड इंटरफियरी जायना कोणाक कितें करूंक जाय तें करेक्ट आसा जाल्यार आमी एकामेका इंटरफियर जायना एकामेका हांव चिंता कोऑपरेट केल्ल्यान आमकां तितलें प्रॉब्लेम म्हणून वगना म्हाकाय तें सांबाळून व्हरूंक वय तुमी सांबाळून व्हेलें वय वय आतां तुमी एक तुमचें एक देणें ह्या बऱ्या एका वाटेक तुमी उपयोग करनात आसा तुमकां तेचे अवकाश मेळ्ळे जायत्यांक अवकाश मेळनात पूण तुमी जो कितें तुमकां अवकाश मेळ्ळो तो घट्ट धरून तो बरो मुखार व्हरून गेलो ही शाती तुमची हर एका व्यक्ती कडेन आसता ते तुमचे कडेन ती सकत आसली आनी तुमकां सपोर्ट पाठिंबो आनी पुरो मेळ्ळो आतां एक तुमचें उद्यमूच आनी उद्यमाच्या वाटेरच तुमी आसात तुमी उद्यम न्ही म्हणून तुमी सांगल्यार हें तुमचें एक उद्यमूच आसा न्ही गे तें आतां तुमच्या शो तावन आमी भायर आयल्या ताच्या उपरांत तुमी रोशो हट म्हूण केलें न्ही गे ह्या विशयांत आमकां सांगा ओके आतां उद्यम म्हजें एक ड्रीम म्हणून हांव सांगूंक चिंतिना म्हजें ड्रीम नातलें म्हजें खंयचेंय ड्रीम नातलें इवन टीव्ही शो करचें नातलें तुमी सांगल्या पळय अवकाश मेळ्ळो तो हांवें गळशिलो वय पाटी वेचें जाल्यार म्हज्या बापायक उद्यम आसलें हांव जल्मातना एक ग्रेस्त कुटुंबांत जल्माल्ली म्हज्या मम्मीच्या बापायक माग आसलें माग सहकार म्हणटाले ताका वय पूण डॅडीचे उद्यमांत कितलें बरें आसलें तें म्हाका पळोवंक मेळ्ळो ना पूण तो अंतरल्यान उद्यमांत कितें लॉस जाल्लो तें पुरा कळीत आसा तशें जाल्यार म्हाका एक उद्यमा विशयांत एक बरें एक पॉझिटीव एटिट्यूड म्हणलें नातलें वय कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत तशें जाल्ल्या समस्या वरवीं वय देखून हांवें म्हजें पयल्यान सो आतां मोस्ट ऑफ म्हजो लायफ पळय दुसऱ्याक हांवें काम करनच जालो पूण त्या कंपनींत हांव काम करतना हांव तें एक एम्प्लॉई म्हणल्यार बरी हांवें काम करूं ना तें एक म्हजें उद्यमच म्हजेंच उद्यम कित्याक म्हळ्यार हांवें थंय बरें काम केल्यार म्हाकाय मुखार वचूंक जाता म्हजी कंपनी मुखार वता आनी थंय हांवें A to Z म्हाका करूंक मेळिल्ल्यान एक उद्यम चलोवची म्हाका तांक और कॉन्फिडन्स दुबयच्या त्या ऑफिसान म्हाका मेळ्ळी जावं पुरो तें ल्हान आसलें पूण अकाउंट्स मेंटेन करतल्याक तुका उद्यम सांबाळूंक सुलापणान हांव चिंता तुका अकाउंट्साची नॉलेज ना जाल्यार कांय करूंक जायना सो भोशात तें पोर तें भोवशा तुमकां कळीत नासले भितरच तुमच्या भितर एक ड्रीम जावन आयलां तें
मागीर तें तुमकां ह्या उरिल्ल्या संगतींक तें मेळटाना वय. तुमकां एक नवें एक स्टेप काडूंक एक नवें मॅट काडूंक साध्य जालें हांव चिंता न्ही गे वय अशें ह्या रोशो हट्टाचो जल्म कसो जालो त्या विशयान सांग वय ती एक ल्हानशी काणीच म्हण येत सांगा म्हज्या पुताक ल्हानता हांव न्हू ताणें एक ल्हान भुरगो आसतना जेम्स मेंडोन्सा तुमकां खबर वय वय आसा उद्यमी तांच्या घरा तो पावुल्लो 5 वर्सांचो भुरगो आनी तो बारी एक्टीव आनी चुरक्क आसलो थंय हांव न्हू वचून पाटी आयलो आमगेर आनी म्हाका एक सवाल घाली लागलो तो मस्त सवाल करतालो तो म्हाका वय ल्हान भुरग्यांच्या आनी तो हें करतना वाडावळी वेळार असली सवालां येवची आवय बापायन ताका वेळार जाप दिवची तें परा गरजेचे विशय आसतात वय तशें सो वय वय तुमकां सवालां विचारूंक लागलो वय थंय हांव येवन म्हाका सवाल करी लागलो मम्मा तूं खंय काम करताय कालीं करताय तूं हांवें म्हळें म्हज्या कंपनीचें नांव सांगलें आनी हांव एकावंटंट बाबा म्हळें तर अंकल जेम्स कालें करता तो बिझनेसमॅन म्हळें ओके वय गे देन आय वॉन्ट टू बिकम अ बिझनेसमॅन म्हणालो वाय म्हळें ही हॅज अ बीग हावस वी हॅव ओनली 2 rooms कळ्ळें ताचें भुरग्याचें हांव तितल्यार हांसली आनी तें तितल्यारूच सोडलें पूण तें ताच्या मोतींत आनी कितें आसा म्हणून म्हाका कळीत नासलें ताणें ताचें शिकप जाताना ताणें कित्या पासून हॉटेल मॅनेजमेंट केलें ऑप्ट केलें म्हाका गुर्तुना पयलें CA करता म्हणून आसलो मागीर सडन ताचें चेंज जालें BHM केलें ताणें मणिपालांत आनी ताच्या उपरांत तो मॅरियटान ताका कॅम्पस सिलेक्शनांतच मॅरियटान ताका काम मेळ्ळें 2 वर्सां ताणें तें काम करून जातच उपरांत नेक्स्ट पोजिशनाक लेवलाक तांकां प्रमोशन वय 2 वर्सां उपरांत तांकां एक थंय प्रमोशन आसता आनी तें काणयोचे पयलें ताणें दुबय वयचें म्हूण चिंतलें आनी दुबय तो पावलो त्या वेळार कोवीड स्टार्ट जालें आनी थंय हांव ताका पाटयेचें पडलें थंय तो गेलो पाटी तो चेन्नय आसला न्हू तो चेन्नयत पाटी गेलो आनी ताच्या उपरांत ताच्या फ्रेंडाच्या घरा ताका इशीन येवंक जावना तो पॉंडिचेरी ताका रावचें पडलें लगभग 3 म्हयने तो थंय शिरकलो कोविडा वेळार आनी तसो तो फ्रेंड पॉंडिचेरीचो तोय ताच्या मणिपालांत BHM करतालो आनी ते फ्रेंड्स आसले तांणी थंय तांकां बोर जातालें म्हणून तांणी थंय एक ल्हानशे पिझ्झाज आनी करचें स्टार्ट केलें उपरांत कोवीड जावन ताका इशीन येवंक जाताना तो आयलो आनी हांगा पावल्या प्रमाणालो आनी आमी बिझनेस स्टार्ट केलें आयलो आनी म्हज्या पाठीकच लागलो ताच्या पयलीं म्हणटालो म्हाका सांगतालो मम्मा हांगा आयल्या उपरांत तूं कालें करताय कालें म्हणी कर सांगतालो हांव रेडी नासली म्हाका तें कालें म्हणटात परत्यान आतां हांवें कितलें काम केलां आनी परत्यान काल्याक म्हाका जाय म्हणून हांव रेडी नासलें पूण आतां कालें म्हणजे फोर्सिबली म्हाका एक तांतूं लोटुल्ल्या बरी जालें जायत म्हळें हांवें तुका पयलें सांगलें म्हाका म्हणलें पयशे दी म्हणून जायत म्हळें ताच्या उपरांत आमचें रोशो हट जल्मालें नांव कितें दिवचें म्हणटाना म्हजो रोशो आसलो जाल्यार आनी आमी पिझ्झांत गेल्ल्यान आमी रोशो हट म्हूण कंटिन्यू केलें आतां 2-3 वर्सां जावन आसात तुमच्या रोशो शोक लागूनच हांगा एक रोशो हट्ट स्टार्ट जालें ओके हांगा कितें 2 वर्सां जावन आयली वय 2 अडेज जालीं कशें तुमी तो चलयतात तें कितें बरें आसा तुमच्या रोशो हट्टांत त्या विशयांत आमकां एक झळक दिवयात की वय आमी स्टार्ट केल्लें पिझ्झाज करूंक आमच्यात पुरा स्क्रॅचांतून आमी करता फ्रोझन आनी कांय ना फ्रेश इन्ग्रिडियंट्स यूज करून आमी करता तशें जाल्यार सदांच लोकांक आतां आमचे पिझ्झाज पसंद आसात आनी ताचे सांगात आतां आमी दुसरे मेन्यू एक्सटेंड केला पास्ताज आसात आनी दुसरे सायड्स आनी पुरो आसात आतां रिसेंटली ह्यात म्हयन्यात म्हण येता परतून म्हज्या पुतानच आनी एक ब्रँड एवरिल्स म्हणून ताणें रोशो हट्टापोंदाच ताणें आनी एक ब्रँड स्टार्ट केला तातूंत आमचे मंगलोरियन म्हजे सिग्नेचर डिशीज थोडे हांवेंच डेवलप केल्ले गोंय काडिल्ले आसात तशेंच थोडे ट्रेडिशनल डिशीज ते आमी आतां करनासा सो कोणी प्री ऑर्डर केल्यार आमी ते करून दिता बरें आसा अशेंत वाडून तो वचून दी आतां हाच्या फाटल्यान म्हाका एक भोगता तुमच्या कुटुंबांत कोणाक म्हणी आसलें एक रांदपाचें एक देणें गी तशें कांय आसलें गी रांदपाचें देणें म्हजी आजी बरी रांदताली आनी उपरांत म्हाका ल्हानता न्हू हांवें सांगलें हांव इल्लें पोखरी म्हणून म्हाका बसूंक आनी खाली त्या दाणा आमकां टायम वेस्टच नातिल्लें लायक मोबायलां नातिल्ली TV नातिल्ली
खेळचे मस्त पिशे आणले म्हाका मस्त खेळ आहलो सगळो वेळ धांवचे पडचे खेळचे तेंच काम आसलें आनी ते ना जाल्यार मम्मी सांगता या म्हज्या व्हडली माय सांगता पटलान वचून ती कितें करतात पळय तांतू हांवें इल्लो मदें हात घालचो आसलो वय ते शिकचे वय आतुराय आसली आतुराय आसली मम्मी मार्केटीक मासली हाडूंक सदां वचूंक आसलें ते दाणान तिचे सांगता धांवचे वय फाटी येताना एक मासली म्हाका सुटी करूंक दी म्हूण हट करचे आळ्यान वाडटाना हांवें वचून गटण्याचेर हात धरचो सन्ना वचूंक घेताना हांवें धांवचें तांकां इराराय जाताली म्हजी वय मागीर आसूं दी म्हूण लास्टचें म्हाका एक लास्ट इल्लें करूंक सोडटालें वय तशें बोशें हांव इल्लें काम जावंक पुरो किचनांत शिकलें जावंक पुरो ते एक देणें आसता वय ते कुटुंबांत हांव वळून आयिल्लें आसता म्हणून आमी पातयेवन आयिल्ले आसा आनी तांतूस तुमकां एक व्हडलें एक मेळट काडूंक अवकाश जाल्लो एक बरी गजाल खुशेची गजाल आतां आमच्या समाजीक आमी पळोवचें जाल्यार तुमच्या बरीस तुमी एक व्हडलें उदाहरण आमच्या समाजीक मस्त स्त्रियो आसात तांकां एशेंच थोडे फावटी तांकां पुश करचें पडटा या तांकां तांचें तें कितें देणें आसा तें कळीतच आसना असल्यांक तुमी एक कितेंय म्हणी एक सांगतात की एक बरें उतर सांगतात की सांगूंक आशेतात की वय आमचें तें आसचें टॅलंट आमी गर्ल्सीचे खंयचे टॅलंट म्हणून आमकां थोडे फावटी कळीत आसना कळीत आसना वय पूण मेळिल्ले ऑपॉर्च्युनिटीज आमी गर्ल्सांक पळय संदर्भ आनी कितें आमी करता पळय हांवें चिंतचें तातूंत आमचें ऑनेस्टी आनी डेडिकेशन आसा जें करेक्ट अर्ध्या पुरा मनांत करूंक जायना खंयचेंय केल्यार समा सगळे आमी तातूंत इनवॉल्व जायचे वय आनी किचन खाली चेडक्यांक या चेडवांक अशें हांव म्हूण चिंतिना वय आमी खंयच्या प्रोफेशनांत आसूंक पुरो फायनली सगळ्यांक बूक लागता लागता कितें ना कितें वय वय आतां कितें म्हणजे डिफरंट प्रोफेशन्स आसूंक पुरो कॉमन एकच वय सगळ्यांक जेवंक जाय बूक वय वय समा तुमी सांगचे वय देखून आतां हांवें आतां सांगेत की म्हाका गुर्तू ना सांगेत काळार हांवें चिंता सदावत आवयो तांच्या भुरग्यांक स्पेशली चेडवा भुरग्यांक उपरांत काजारा उपरांत ताका मस्त काम करूंक आसा तें हांवें आयकलां वय देखून आतां ताणें काम करचें नाका आतां तें शिकोवन दी म्हूण बरें कर वाडयतात पूण आतां ताणें शिकोना जाल्यार आतां ताणें मुखार कशें करचें मागीर कश्ट बघतात आनी थंय फ्रिक्शन स्टार्ट जातात देखून आवयांक हांवें सांगचें हांव स्त्री देखून म्हाका तांतूं कांय बेजार बघना तुमच्या भुरग्यांक स्पेशली चेडवां भुरग्यांक किचनांत इल्लें मनी काम शिकया कित्याक म्हळ्यार आमकां देवान पेशन्स चड दिला सोंसणीकाय दिल्या आनी रांदपान तुका सोंसणीकायची गरज आसा ओके चेड्या भुरग्यांक बळ दिलां सो थोड्यो संगती तांकां करूंक आसात आनी थोड्यो संगती आमकां करूंक आसात देखून आमी तें एक्सेप्ट करचें थोड्यांचें तें आमी कित्याक करचें आमी आतां जोडटा तें आमचें काम न्हय न्हय म्हणजे म्हाका सारकें म्हूण बघना आतां हांव इतली वर्सां हांवें जोडटाली आमी भायर काम करतलें पूण किचन हांवें सांबाळ्ळां आनी आमकां सांबाळूंक जाता शाती आसा देखून हांवें आवयांक सांगचें तुमच्या भुरग्यांक आतांच शिकया सो दॅट मुखार तांकां कश्ट जायनात तांचें फॅमिली लायफ बरें उरता आतां सुरवेर भायर तावन कितलीं हॉटेलां तावन खावी येत पूण सदांय खावंक जायना न्ही तूं कितें खाताय तुका कळीत आसलें तूं कितें घालां कळीत आसलें तुका भुरगीं जाताना मागीर तांकांय तुवें भायल्या हाडून दिवंक जायना मागीर बिश्टें झगडीं जातात भलायकेचें बळयचें पयलें मागीर चेडक्या भुरग्यांच्या आवयांक कशें जाता म्हळ्यार म्हजी सून रांदिना म्हज्या पुताची भलायकी पाड जाता पडना मागीर मायो इंटरफियर जाता देखून तें पुरा हाडवच्या खातीर आमी पयल्यान शिकल्यार बरें हांव पयलींच शिकल्ली तुमच्या ह्या साधना विशीं भारी संतोश आसा समेस्तांक ह्या विशयांत कळीतय आसा असलेंच कांय मुखली योजना कांय म्हणी तुमी चिंतून आसात की ह्याच हाचेर विचाराचेर कांय नवीन कांय प्लॅन्स तुमी केल्ले आसात की नवी आतां सद्याक ना म्हज्या पुताक ओके आसा तो फावंडर हांव को फावंडर तुमकां कळीत आसलें बरी सो ताका अशेंच मुखली थोडी ब्रांचीस घालून हें बिझनेस एस्टॅब्लिश करीचे म्हणून आसा बरें आनी आमी डिसेंबरांत आतां फाटल्या 2 वर्सां जावन आमी कुसवार करता सो तो एक घरा केल्ल्या कुसवारा बरीच म्हळ्यार आमी ताका आदीं कशें करताल्या तशेंच आमी तें करूंक खूब प्रयत्न करनासा आनी पयल्या वर्सा इल्लेशें ट्राय करच्या खातीर आमी केल्लो पूण आदल्या वर्सा आमकां मस्त तांतूं
कितें म्हणटात नांव बरेपण लोकांक लायक जाला कश्ट आसात वस्तू आतां डिसेंबर आयलो म्हणटा म्हाका तांतू बी दिसता पूण तांतून तुका सॅटिस्फॅक्शन केलें म्हळ्यार कोणीय एकल्यान पयशे दिवच्या की बरो जाला म्हूण सांग बरो जाला पयशांच्या की चड मोल ताका तूं येवच्या वर्सा तुवें करी जे बंद करनाका तशें म्हणटना आसा न्ही तुका एक खुशी जाता ती कितली तुवें काडली पुरो आसा पुरो चलता खुशी जाता तुमकां तुमचेच म्हणले एक ग्राहक आसात आनी तो ग्राहक वर्ग वाडटा अशें जाताना उद्यम वाडटा म्हणजे तुमी एक उद्यमीन म्हूण जालें आतां हांवें सांगलें बरी तशें आतां फुडल्या दिसांनी अशेंच तुमी मुखल्या दिसांक अने योजना घालून हें करतना वाडोवन वेताना तुमकां समाज वळखता एक आनी समाजाक एक तुमी बरें एक उदाहरण दितात अशें हांव चिंता मागीर ह्या वरवीं आमच्या युवा जनांक कामां मेळटीत अवकाश मेळटीत स्त्रियांक अवकाश मेळटीत आनी आत्तां तुमी सांगलें बरी चलयांकय स्त्रियांक मात्र न्ही वाडून येवच्या चलयांक सयत स्त्रियांकय गरज पूण चलयांकय फुडें तांचें जिवीत बांदून हाडूंक कशें तुमी दिल्ली एक आयडिया भारी बरी आसा तुवें आतां सांगलें न्ही शिकायचे पूण आजकाल खालन करतात गो ते चेडवां आमकां युट्यूबार पळोवंक जाता युट्यूबार पळोवन आमी रांदता म्हणून सांगतात वय करेक्ट पळोवन येता बरी येता जाता पूण तुका इल्ली म्हणी नॉलेज आसाचें गॅस कसो पेटोवन जेवून करता आसाचें न्ही ते म्हणशें म्हाका कोणी एकल्यान सांगलें एक रेसिपी ताणें रेफर केली आनी ताचेर ताणें पळयतना हांव ही थोडे पटी तशेंच घालता लायक आतां 5 to 6 चिलीज म्हळ्यार तुका स्पायस उणें जाय जाल्यार 5 घाल नाल्यार 6 घाल कांय गोत्तू नातले वचून 56 घालीत जाल्यार हाय पळय तशें केल्लें आसा अशें म्हणी बेजीक नॉलेज तुमकां ग्राहकां तावन या तुमच्या तावन कितें तांणी घेतात त्या विशयान तावन तांच्या तावन कांय म्हणी तुमकां एक अभिप्राय येयल्ली या सल्ला सुचना येयल्ली आसात की वय आसात आमी ती बरी कणकान घेता थोडे पटी आतां तूं कितले पटी सन्ना कर पूण एवरी टायम तूं करतना त्या दिसा कशी येतात म्हाका तुका समज जायना वय सो थोडे पटी वय चड जाता थोडे पटी मीठ इल्लें चड पडोवंक पुरो पूण तें बॅलन्स करूंक आमकां कळाचें आनी उद्यमान म्हणटाना हर पटी हांवूच करूंक जायना दुसरे सांगाताय आसतात स्टाफ आसता सो तांचे तावन केली सूख जाता जावंक पुरो या थोड्यांक पिझ्झा खावनूच गोत्तू ना पयले पटी ताची रूच बरी कळना ते दळा ते आमकां बरें ना म्हणटा बेजार भोगता ना पूण आमी एक्सेप्ट करूंक आतांचे युथ ग्रूप आनी भुरगीं तुमकां चड आसा मालगड्या मनशांच्या की आतांच्या युथांक आनी ह्या भुरग्यांक जाय आसलें खाणां तीच जायची तांकां सडावत गे ओके तुमी करची ही योजना बरी आसात प्रत्येक जावन क्रिसमसाच्या वेळार कुसवार आनी बरो करचो आनी असल्या संगतींत सगळ्यांक जानवाय आसना तें तुमी कितल्या जाणांक जावचें म्हळ्यार कोण करतात ते तुमचे सांगता कोण आसात तें करूंक वय ते जाणा आमचे टीम वाडटा आमी त्या टायमार 6 जाणांक घेता अशें स्टाफ आसता म्हाका वय पूण ताचें मेन मिक्सिंग आनी पुरो हांवें करचें तें म्हाका तांच्या हातांत दिवंक उदय पावना सो तें पुरो हांवूच करता तुमचें तें उद्यम खंयचे कडेन आसा खंयच्या आमच्या विक्षकांक कळच्या खातीर आमी सांगूंक जाय पडटा न्ही खंयचे कडेन आसा आनी आसा कद्री कमळा रोड जंक्शनाचेर आसा आतां आनी आमी झोमॅटो स्विगीरी आसा सो डायनीनी आसा आतां आमी फाटल्या वर्सा तावन एक 20-25 जाणांक बसचे तितलो एक जागो आसा आनी ते एक सादारण एक 50 वर्सांचे 40-50 वर्सांचे एक आदलें घर तशेंच दवरलां आमी चड इंटिरियर्स आनी तशें कांय ना पूण तुका एक घरांत ती येवन घरचे जेवण केल्लें उरिल्ल्या वय जाता वय ल्हानशे बर्थडे पार्टीज 10 जाणांचे तशें करूंक जाल्यार जाता प्री ऑर्डर करून प्री बूक केल्यार आमकां इल्लें सलीस जाता वय आतां मेल्विन सर ताच्या वावरांत मस्त व्यस्त आसतात ते घरा तांच्या वावरांत ते गेले जाल्यार एक पटी येवंक घरा येवन आसोंक तांकां आसना जाल्यार तांचे तावन तुमकां कसो सहकार मेळटा ह्या वावराक तुमच्या वय मस्त सहकार आसा सुमार म्हळ्यार नॉट अशें मेन कुकिंगांत आनी तशें न्ही जावं पुरो पूण बाकीच्यो दुसऱ्यो मस्त संगती आसात एडमीन संगती आसतात तांतू पुरो मस्त सहकार दिता मस्त बिजी आसल्यार दिता आनी वय तांच्या सहकारांतच
साकार आसल्यानच आमी इतल्यार पावूंक साथ तुम्ही ह्या विशयान सांगलें तुमचें तें कॉर्डिनेशन आसा वय वांटून खान घेवची हें आसा वय, गुण आसा आसा. तशें आसल्यान उद्यम चलोवच्या की तुमकां कांय समस्या येवचे नात कित्याक म्हळ्यार गॅमिना की ह्या विशयांत तेंच जायचे त्याच विशयान ताणें आसचें शिकोवणांनी पुरा बरें आतां आमच्या युवा जनांक या युवा तरणाट्यांक या चलयांक तुमच्या द्वारी गॅविना द्वारी एडमिनिस्ट्रा द्वारी एक कितें एक तुमी एक मेसेज दिवंक जाता की तुमकां वय मेसेज वय खंडीत आतां एक कालें म्हळ्यार मस्त चॅलेंजीस आसात. करेक्ट पयलें चॅलेंज कालें म्हळ्यार स्टाफ तुका स्टाफ उराना वय ते येतानंत अशें येतात की हांगा एक 4 म्हयने शिकचे आनी दुसऱ्या कडेन जन्माय जोडले दुसऱ्या कडेन तशें आसा. सो म्हाकाय थोडे फावटी हांव ट्रेनींग सेंटर चलयता गी म्हणल्यार बरी बघता कित्याक म्हळ्यार तें व्हडलें चॅलेंज देखून हांवें सांगचें जाल्यार तुमकां कसलेय उद्यम सुरू करूंक आसा आनी करूंक आसा जाल्यार तुमकां ताची भरपूर नॉलेज आसाचें आनी कोणी ना जाल्यारय आपणाक करूंक जाता म्हणल्यार कॉन्फिडन्स आसाचें धैर्य आसाचें. ताणें एक केलां उद्यम आनी एक केलां तें बरें चलता तर हांव करता म्हणल्यार तें जावचें बरें ना. आमकां थोडे फावटी आसता ताचें बरें चलता हांव घालता पूण हांव चिंतिना तुका तातूंत नॉलेज आसा जाल्यार तें तुवें करी आनी इल्ली फायनान्स आनी अकाउंट्स नॉलेज कळीत आसाचें. आतां आमच्या कंपनीचे अकाउंट्स आनी तुमकां मस्तो आदार जालो आदार जाता आनी एकच पटी म्हजें चिंतापी हांवें इल्लें स्लो अँड स्टेडी म्हणून म्हज्या मतींत म्हाका एकच पटी उडोवंक इल्लें सकाळ वसाचें म्हणून हें म्हजें चिंताप दुसऱ्यांक तें एक्सेप्ट जाता की ना म्हाका कळीत ना. सो तशें हांवें चिंतचें तुमकां नॉलेज किंच्यान आसा ती युटिलायज करून करा. बरें तुमी ह्यो पुरो तुमची देणी तुमचो संगता आशिल्ल्याचो सहकार हें पुरो घेवन एक उद्यम चलोवचें एका वावराक तुमी भायर सरल्यात आनी आमच्या समाजीक तुमी एक बरें एक चिंतप दिलें न्ही गे. आतां ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन समाजींत आतां परिस्थिती टेक्नॉलॉजी वाडल्या टेक्नॉलॉजी वाडोवन आतां नवी रितीची उद्यमां जावन आसात येवनूच आसात वयर येवनूच आसात. ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कशें पयलींचे बरीच आसा की ह्या आतां कितें बदलावण कशें आमी देखता तूं समाजींत पयलीं आमकां तितले ऑपॉर्च्युनिटीज नासले आतां वस्तू आसात आनी आतां नवे टेक्नॉलॉजी विशयांत सांगचें तितलें म्हाका पण लोक शिकला समजणी वाडल्या आनी दुसऱ्या संस्कृतीची प्रभाव आमच्या संस्कृतीचेर पडून आसा न्ही गे. तशें आसतना खाणा जेवणांत व्यत्यास आसा न्ही गे त्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात कितें डिमांड लोकांचे कशे आसतात ताचेर खंदोन आसता न्ही. आतां आमी ल्हान आसतना आमकां वेरायटीज काही आसले नातले हांव तुका एक सांगचें जाल्यार इन्स्टन्स कॉर्नफ्लेक्स म्हणून हांवें आयकल्लें पूण आमकां गुंतनातलें सॉसेजीस आनी पुरो आयकल्लें पूण आमकां खावंक ते जाणां मेळनातलें ल्हान भुरगीं आसतना. हांव भोवशा हायस्कुलांत आसतना गी कालिंगी कितें गी एक एग्जिबिशन गी कालिंगी आयिल्लें थंय गेली थंय कॉर्नफ्लेक्साचे पॅकेट्स आशिल्ले आनी ताचेर खाली पॅकेट्स ब्रँडेड न्ही इन्स्ट्रक्शन्स आनी कांय नासलें. म्हाका बारी आशा जाली हांवें आयकलां म्हाका आतां खायचे म्हणून कॉर्नफ्लेक्स हांवें हाडले घरा हाडले कशें करचें कालें कशें खावचें म्हणून म्हाका गुंतना इन्स्ट्रक्शन्स कांय ना. हांवें चिंतलें बरें करन दुदान घालन बरें करन गुंडावन स्टर करन कांय करन खायचें कोणना म्हणून तशेंच रान्नीर दूद दवरलें तातूंत घालें बरें करून गुंडायताना जाता घालें ती खीर जाली खावंक जावना. सो आमकां तें नासलें आतां पुरो रेडी आसा आनी कितलीं खाणां जेवणां वेरायटी आसा तितलीच वेरायटी आसतना आतां लोक परतून इल्लें डायटाचे कुशीन येता सो आमी कितें खाता ताचे वयर खंदून आमची हेल्थी उरता. ह्या विशयांत तुमी एक आमच्या आतांच्या लोकांक एक सांगेत आमच्या भलायके विशयांत कशें खान आतां पिडा तशीच वाडोवन येता त्या प्रकार त्या विशयांत तुमी कितें सांगतात. हांव चिंता हांवें म्हजी एक वायड नॉलेज चड तातूंत म्हाका डीप येना पूण कितेंय आमी खाताना तातूंत कितें नियमीत म्हणटात न्ही सो तें आमी बॅलन्स दवरल्यार हांव चिंतिना की तुका कितेंय हार्म जावचें आनी तेल
साकर ते सगळ्यांक आतां गोत्त आसचें ना हांवें कांय सांगलें जेवण ना पूण जाल्यारय कंट्रोल करूंक गेल्यार कश जाता देखून आनी इल्लें एक्सरसायज आतां भुरगीं घरांत बसतात जातात मात्र आमी पयले रियल वचून खेळटाल्या हांवें तुका सांगलें म्हाका खेळान भारी अभिरूच म्हणून सगळो वेळ आमी ग्रावंडारूच आसताल्या आनी हांव आतांय खेळ कंटिन्यू करता म्हाका पयलीं हांव थ्रोबॉल खेळटली मागीर व्हॉलीबॉल युनिवर्सिटी मँगलोर युनिवर्सिटी रिप्रेझेंट केला आतां हांव बॅडमिंटन खेळटा सो हांव चिंता मोबायलार बसून हे गेम खेळच्या बदलाक फुटबॉल आनी पुरा ग्रावंडार वचून भुरग्यांनी खेळल्यार चड बरें आसा बरें आतां अवकाश उणें आसात कित्याक म्हळ्यार स्कुलांनी मात ग्रावंड्स आसा पयलीं आमची हरियेकल्यांची इतला मध्ये बरें जाला वय सगळ्यांनी आमी हांगा जालें थंय 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 म्हणून गोवनूच आसतालें आमच्या अंगणान ते एक वय हें आसलें ग्रावंड आसलें आतां भुरगे तांणी स्कुलान मात खेळूंक जाता पूण तें तांकां मेळत जाल्यार हांव चिंतिना की तें केल्यार भोवशा तें तांकां डायजेस्ट करूंक जाता खाली खावन तो गोत्त बसल्यार जावचें ना तशें कशी जाली आज तुमचे तुमचे एक जाणवाय तुमी वांटून घेतली तुमचें गल्फाचें जिवीत मंगळूरचें जिवीत हें सगळें तुमी बरें करून सुवीत कर सांगलें आमकां आनी कशें एक स्त्री जावन घरचें मॅनेज केलें तुमी ऑफिसाचें मॅनेज केलें सगळें मॅनेज कर एका बरें एका पावंड्याक तुमी पावल्यात चकडाक एक आमकां एका अभिमानाची गजाल प्रत्येक जावन आमच्या कोंकणी समुदायाक असल्यो स्त्री आमकां गरज आसात आनी तुमचे तावन मस्त जाणां स्त्रियांनी शिकचे आसा आनी शिकोवंक आसा आनी म्हाका तुमच्या वयर मस्त अभिमान भोगता आनी आज ह्या लायव्ह स्ट्रीम स्टुडियो तावन तुमचे सांगता उलोवंक तुमची जाणवाय जोडून घेवंक दुसऱ्या सांगता वांटून घेवंक आमकां अवकाश करून दिला ह्या संस्थेक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तुमकां तुमचो मस्त मोलादीक वेळ तो तुमी कित्याक आतां उपाय करूंक आसलो कोणा जाल्यार तुमी आमकां हो वेळ दिला ह्या खातीर तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तुमच्या उद्यमांत मस्त आनीक अभिवृद्धी जावं दी नवी नवी योजना तुमी घेवंक साध्य जावं दी तुमकां मेळचो सहकार सोंसचो घरांत हांव कुटुंबांत हांव तशेंच ग्राहकांत हांव मेळोनूच आसूं दी म्हूण सांगून हांव बरें मागतां देव बरें करूं फेल्सी बाय तुकाय म्हाका हो अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं देव बरें